मोगाच्या भावानं बहिणीनो, वो वेळ आमच्या मध्ये आसा, सोम्या सुद्धी वो आमच्या काळजांत पेटोंक भावार्थ म्हणलो
तो दिवो आमचे थंय पेटोवंक आनी त्या दिव्या मारिफात आमचे जिवीत तशेंच पेल्यांचे जिवीत परजळीत रितीन देवाचे राज उक्त्यान प्रगट करूंक आमकां आपोवणें आसा. आज आतां सोमी आमचे मदें हजर आसा. सोम्या संगी आमी उलोवया. सोम्याचो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकोंक आदार मागया. वो वेळ पवित्र वेळ, वो वेळ उजवाडाचो वेळ, वो वेळ आमच्या देवाचो वेळ. थोडो वेळ ताचे संगी रावया. आमचे दिश्ट ताचे थंय आमी फांकोवया. भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसच्या म्हज्या मोगाळा जेसू, तुज्या सांगात सदांच रावंक आमकां आदार दी, कृपा दी, बेसांवां दी आनी आमचें जिवीत पवित्रपणान जियोंक आमकां आदार दी. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जळत्या बोल्या मुखार मयजेक भेटलेलो सर्वीस परदेव म्हणालो, म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलें, तांची बोब हांवें आयकली, तांकां सुटका दिवच्या खातीर हांव देंवन आयलां. त्यास पळोवच्या, उलोवच्या, आयकोवच्या, जाप दिवच्या, मोग करच्या, बोगसाणे दिवच्या जिवंत देवा मुखार आमी आसा. देवाचो करोपूच जावन आमचे मदें येवन आमची सोडवण करचे खातीर तो हांगासर आसा. ताची आदार, ताची बेसांवां, ताचो मोग अनुभव करया. मोगाचेनो, त्रिएक देवाचो आदार मागया. त्रिएक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करया. आमची मागणी, आमचे इरादे, आमचे सर्व सुख दुख ताचे थंय उसारया. हे देवा बापा, हे देवा पुता, हे पवित्र आत्म्या आमकां आदार दिया. हे देवा बापा, तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता, तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो
समर्पिता हे पवित्र आत्म्या तुमच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Argantuko asumia Jesu. Argantuko asumia Jesu. Argantuko asumia Jesu. Argantuko asumia Jesu. Hoglaptuko asumia Jesu. Hoglaptuko asumia Jesu. Hoglaptuko asumia Jesu. Hoglaptuko asumia Jesu. Wandantuko asumia Jesu. Wandantuko asumia Jesu. Wandantuko asumia Jesu. Wandantuko asumia Jesu. Aradantuko asumia Jesu. Aradantuko asumia Jesu. Aradantuko asumia Jesu. Aradantuko asumia Jesu. Namantuko asumia Jesu. Namantuko asumia Jesu. Namantuko asumia Jesu. Namantuko asumia Jesu. Pranamtuko asumia Jesu. Pranamtuko asumia Jesu. Pranamtuko asumia Jesu. Pranamtuko asumia Jesu. Namaskar tuka asumia Jesu. Namaskar tuka asumia Jesu. Namaskar tuka asumia Jesu. Namaskar tuka asumia Jesu. Stuti tuka asumia Jesu. Stuti tuka asumia Jesu. Stuti tuka asumia Jesu. Stuti tuka asumia Jesu. Vaibhav tuzo asumia Jesu. Vaibhav tuzo asumia Jesu. Vaibhav tuzo asumia Jesu. Vaibhav tuzo asumia Jesu. Gaitan tuka asumia Jesu. Gaitan tuka asumia Jesu. Gaitan tuka asumia Jesu. Gaitan tuka asumia Jesu. Harsitan tuka asumia Jesu. Harsitan tuka asumia Jesu. Harsitan tuka asumia Jesu. Harsitan tuka asumia Jesu. Dinvastan tuka asumia Jesu. Dinvastan tuka asumia Jesu. Dinvastan tuka asumia Jesu. Dinvastan tuka asumia Jesu. Jai Jai 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 tuka asumia Jesu. Mahima tuka asumia Jesu. Mahima tuka asumia Jesu. Mahima tuka asumia Jesu. Mahima tuka asumia Jesu. Ullastan tuka asumia Jesu. Ullastan tuka asumia Jesu. Ullastan tuka asumia Jesu. Ullastan tuka asumia Jesu. Varnitan tuka asumia Jesu. Varnitan tuka asumia Jesu. Varnitan tuka asumia Jesu. Varnitan tuka asumia Jesu. Navartan tuka asumia Jesu. Navartan tuka asumia Jesu. Navartan tuka asumia Jesu. Navartan tuka asumia Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावना बहिणीनो आणि थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें फेस्त आमी आचरण करता. आमच्या जिवितांत समयान आमकां दिल्लें वर्ते देणें पवित्र आत्मो. आज बावर तसो दिवट्यो पेटता तर पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत विविध रितीने आमकां फळ दिता, देणी दिता. आमी समेजता बरोवशान जियोंक तो आदार दिता. आमच्या मदें पवित्र आत्म्याक येवकार मागया. समया समजदार केदाळ आमचे थंय आसा.
तेदळा आमी भावार्थान जळटा, भावार्थ उक्त्यान परगट करून सकता. सोम्यान दिल्ले हर एक उपादेस आमच्या जिवितांत पाळोवंक आमी फुडें सरता. वो वेळ पवित्र वेळ, ही घडी पवित्र घडी. सोम्याचो खरो अनुभव आमच्या जिवितांत जायचे तर पवित्र आत्म्याची मजत गरज आसा. ह्या वक्ता पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत येवकार मागया, आमच्या मदें येवकार मागया. आमच्या जिवितांत उर्बेस्त करूंक, सक्तेवंत करूंक आनी सर्व उणेपणांतावन आमकां निवरूंक ताचो आदार मागया. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय रासवट चले. हे पवित्र आत्म्या भावार्थाचो दिवटो पेटोवन धर. मोगाच्या भावना भयणीनो, पवित्र आत्मो ताची मजत खंडीत जावन आमकां दिता. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. पवित्र आत्मो केदळ आमचे थंय वस्ती करता. जिवितांत असले हर एक कश्ट संकश्ट आमी फूट करूंक सकता, सोसूंक सकता. पापाच्या त्या मजतदाराक आमचे मदें येवकार मागया. पवित्र आत्म्यानी हाडून पवित्र पावनात्मने म्हणलें गीत गावया. मोगाचेनो पवित्र आत्मो सिनाय पर्वतार देवून आयलो. आज मोइजेक मेळिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय राजवट करूंक, आमचे थंय जियोंक, आमचे संगत रावंक ताचो आदार मागोन गावया सिनाय पर्वत.
पवित्र आत्म्याची देणी आमचे थंय आसात. पवित्र आत्म्याचे सकत आमचे थंय आसा. या वक्ताक आमकां बळवंत करूंक, आमकां उर्बेवंत करूंक, आमचे थंय ऊब बगोवंक दोळे दांपून ताची बेसावा मागया, ताची कृपा मागया आनी आशीर्वाद सोडून घेवया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान तुका सुम्यांज दो, हगलाब तुका सुम्यांज दो, स्तुति तुका सुम्यांज दो, आराधना तुका सुम्यांज दो, छे तुका सुम्यांज दो. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या हांव तुका आराधन करता, होगलाप दिता आनी शरणागत जाता. तूं म्हाका असो शिकय, जणवायन आनी कृपेन बर. म्हज्या जिविताच्या सलवणेंत म्हाका जैती, म्हज्या कंती दुखांत म्हाका बुजय, म्हज्या अस्गतकायेन म्हाका बोळती आनी हांवें पातकांत पडोन अशें म्हाका सांबाळ. म्हजे हर एक पडणे आनी सलवणी जेजूच्या पांयां तळां हांवें दवरूंक म्हाका आदार दी. देवाची योजना हांवें समजूंक म्हाका सच शिकय. म्हज्या पातकी सायंबाचेर, कुडीच्या वडणेचेर, मोतीच्या चिंतनेचेर, काळजाच्या अत्रेगाचेर म्हाका ताबो दी. म्हज्या कुडीचें, मोतीचें, अंतस्करणाचें, काळजाचें आनी बगणाचें गायी गूण कर. म्हाका दुखयल्यांक हांवें बगसूंक, तांचे बसत मागोवंक, तांचो मोग करूंक कृपा दी. सम्या जेजू मुखांत्र बापा लागीं वेची वाट म्हाका स्पश्ट कर आनी ताचो मोग आनी पाटलाव करूंक म्हाका शिकय. देवाच्या उतरांक म्हजें काळीज आनी मन उक्तें कर. तुज्या देण्यांनी म्हाका बर, तुज्या फळांनी म्हाका नेटय. अशें म्हजें जिवीत पेल्याच्या सेवेंत करसूंक म्हाका उर्बा आनी बरें मन दी. देवाच्या पवित्र आत्म्या, तूं सोमी आनी जीव दातार. हांव तुका म्हजें समर्पण नव्यान करता. पवित्र स्नान आनी तिरावणे मरिफात लाभलेल्या पवणे तूं जिवाळ कर आनी ते संपूर्णायेक पावय. म्हज्या पातकांची हांवें दूख दवरूंक आनी प्राजिताचे संस्कारांत तांचे बगसणी जोडूंक म्हजें काळीज, मन आनी अंतस्कर्ण दैवी कृपेच्या जरीक उगाड आनी बापाचे कुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत रुपीत करूंक म्हाका आदार दी. हे पवित्र आत्म्या, म्हजें जिवीत पवित्र
आनी बापाक मानता तसलें करूंक आदार दी. अशें म्हजें संवसारी पयण सोमतस सर्गींच्या राजान निरंतर सूख भोगोवंक फावो कर. मोगाच्या भावना भयणीनो, सोमी आमचे मदेगात आसा. आमचो संगाती जावन आमचे थंय आसा. आमचो इश्ट जावन आमचे थंय आसा. आमचे बळवंत सकस जावन आमचे मुखार आसा. आमच्या जिवितांत सोम्यान जायते बरेपण केलां. जायती ससाय ताणें आमचे थंय दाखयल्या. जायते कुरपां आमचे थंय ताणें वतलां. आज सोम्यान दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी सोम्याक अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तूं नीज देव आनी नीज मनीस देखून सोम्या जेजू तूं बापाचो एकलोच जनीत पूत आमचो सोम्या आनी धनी देखून सोम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो उजवाड वाट असत आनी जिवीत देखून सोम्या जेजू तूं बकऱ्यांच्या गोट्याची दार आनी बरो गवळी देखून सोम्या जेजू तूं पवे सभेच्या मस्तक आनी सोमी देखून सोम्या जेजू तूं काल आज आनी सदां काल तूंच देखून सोम्या जेजू तूं आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दिताय देखून सोम्या जेजू तूं बळ्या आनी कालत्या काळजोसो देखून सोम्या जेजू तूं इमानुएल देव आमचे सोबे आसाय देखून सोम्या जेजू तूं पवित्र साक्रामेंतां करोसो हजर आसाय देखून सोम्या जेजू तूं हर एक साक्रामेंतांत आमकां मेळटाय देखून सोम्या जेजू तुजे नांवी दोग वा तेग जमलेल्या वेळी तांचे मोदेगात तूं आसाय देखून सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरान आनी आमचे लागीं उलयताय देखून सोम्या जेजू तूं आमची मुनसुबी करूंक वैभवान परतून येतलोय देखून सोम्या जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान आमची पातकां धुवन काडताय देखून सोम्या जेजू आपोस्तलांचे पांय धुवन तुवें आमकां तुज्या कालते सेवेची देख दिलाय देखून सोम्या जेजू कुणा आनी अजापा कर्ण तूं आमची सुवार्थ थीर करताय देखून मोगाच्या भावना भयणीनो, आमच्या सद्या जिवितांत सोम्यान विविधचे अजापांत गेल्यात. आमच्या मनशांतान आमकां व्हरतो मोग मेळ्ळा. बरें कुटाम, बरें घर, बरीं सैरी धैरी, बरीं इश्ट मंत्रां, बरीं वाड्याकारां, फिरगसकारां, समाजांत बरीं मनशां ताणें आमकां फावो केला. बरी फिरगस याजाक धार्मिकां ताणें आमकां फावो केला. पवित्र सभा आमचे थंय दिवन ताचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक ताणें आदार दिला. जिवितांत जायते फावटी सलवल्ल्या वेळार ताणें हात दवरून उखल्ला. रडल्या वेळार बुजयला. कश्ट संकश्ट अवघडाक सांपडल्या वेळार आमचें जिवीत थंयच रावन आसतना बरें आसरशी, खुशी आसरशी, संतोश आसरशी, समाधान आसरशी ताणें हाडलां. आज आमच्या जिवितांत भावार्थाचो दिवो पेटोवन दवरया. भावार्थ तिरकन दवरूंक आमी फुडें सरया. सोम्यान आमच्या जिवितांत जायती आजापां केल्या. मोठव्यान नियाळ करया आनी ताका अर्गां दिवया. बरो वावर दिला, बरो हावो दिला, बरो वो सोबीत संवसार दिला. मोगाची मनशां ताणें आमकां दिला. आनीक जायती बरेपणां ताणें आमच्या जिवितांत केल्या. आज ताका आमी कालचाव्या. ताच्या बरेपणाक आमची बरेपण चडोवंक प्रयत्न करया. तर म्हाका चनो सोम्याक अर्गां जावन सगळ्या काळजान म्हणलें गीत गावन आमच्या जिवितांत जाल्ल्या हर एक बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया.
काळजान सोम्या तुका वाळटा सगळ्या मोलान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे विणे अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका वाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आपणे ऐकायला संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगा दिताय मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय सुख दुखांत आमच्या सांगा दिताय अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका वाडटा सगळ्या मोलान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका वगचनो सोमी आमचे मध्ये गत आसा आमचे संगी रावून तो उलोवंक आशेता आमचे मन परकूंक तो आशेता आमचे काळीज आमची मोत आमचे सर्वस्व ताका समर्पुया उबे रावून ताची उतरां आमी आयकुया सांत पावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप हांवें सतमनलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे बावर्तचें देणें आसून आमी सतमनता देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवांत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें
जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणा. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडला. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडतले. देवाचें उतर हें देवाचें उलोवपां. एक गाडी बरोबर बसया. मगाच्या भावानो भयणीनो, हांवें सत मानलो तशें हांव उलयलो. सद्या जिवितांत आमी कितें पातयेता, कितें सत म्हणटा तें आमचें तें आमी दवरना. आमी पेल्याक सांगता, पेल्यांक उगडापें करता. एक फावटी एक अरण्याच्या जाग्यांत एक घर आसता. त्या घरांत एक भुरगो हर एक दीस सांजेर एक जनेला कुशीन एक दिवो पेटोवन दवरता. एक सुरू आसलो तरी राती काळोखाक एक दिवो पेटोवन आपणाच्या घरच्या त्या सवडेर आसच्या जनेला थंय तो दवरता. अशें हर एक दीस थंयसर दवरनासलो आनी थंयसर येताल्या लोकांक थंयसर तें दिसतलें, पळयतलें आनी वेतालें. एक दीस वात पेटोवंक विसराता आनी त्या दीस थंयसर काळोखूच, थंयसर उजवाड ना. दुसऱ्या दिसा एकलो परकी मनीस येता आनी विचारता, कित्याक कालच्या दिसा तुवें वात पेटोवनाय, कित्याक उजवाड नातलो? त्या दाळा थंयसर आसलो तो भुरगो आपणाक विसर पडली आनी थंयसर आपणाक जावना म्हणून तो सांगता. मुगाच्या भावना भयणीनो, केदाळा तो भुरगो थंयसर वात पेटोवनासलो वा जळोनासलो, त्या दाळा त्या अरण्याच्या बगलेर इशिनवेच्या लोकांक थंयसर वाट सारकी आसा म्हणून समजतलें. तांच्या वाटेक सारकी दिशा मेळनासले. पूण केदाळा ताणें वत पेटोवना वा थंयसर वात पेटोवन ताका जावना, साबारांची वाट दिशेनिशेन केल्लें, वाट चुकल्लें, सारक्या वाटे दिशाक थंयसर पावोंक नात. आज सताचें, मोगाचें आनी एकवटाची वात आमी जळोवंक आसा. केदाळा आमी वात जळयता त्या दाळा दिशा सारकी आसता. सारक्या वाटेन आमी सोमकूंक शकता. आज भावार्थाची दिवो आमी पेटोवंक आसा. भावार्थाच्या सक्तेन आमी जियोंक आसा. आयच्या ह्या वाचपांत आमी आयकल्लें बरें, हांवें सत मानलो आनी त्या खातीर हांव उलयलो. समयाचे मिसाव करता आसतना आमी सर्वांनी थंयसर पातयेवंक आसा आनी पातयेल्या उपरांत केदींच आमकां ओगोस रावंक जायना. जें कितें आमच्या काळजांत आसा ती बगडां आमी उक्त्यान उसारोवंक आसा. केदाळ आमी उसारता सोम्याचें राज, सोम्याचें गुट, सोम्याचीं उतरां थंयसर वळटात. सोम्याचें सताचो आत्मो आमकां ओगोस रावूं सोडना, बगार पेल्यांक दिवंक तो आशेता. आज भावार्थाचो दिवो पेटोवंक प्रयत्न करया. पवित्र स्नानांत आमी पवित्र आत्म्याक घेतला खरें, पूण जें कितें मंद जाला तो उजवाड परतून जळत्या रितीन वा भरपूर बऱ्या उजवाड दिवच्या मापान थंयसर जळोवंक प्रयत्न करया. केदाळा आमी जळयता पेल्याक क्रिस्ताक दिवंक पावता. आज सोम्यातें आदार मागया. सोम्याचें उतर म्हज्या काळजांत, म्हज्या मतींत, म्हज्या जिवितांत हांवें दिवो जावन पेटोवंक आदार मागया. केदाळा आमी सोम्याचो आदार मागता
सोमी केदींच आमकां निराश करिना. थोड्याच दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याक हांगासर येवकार मागता आसतना आमच्या काळजांत आसलेल्या पवित्र आत्म्याक जागोवया आनी देवाचे उतार भरपूर रितीन बळवंत रितीन पेल्यांक परगट करूंक आनी आमच्या जिवितांत जियोंक आमी प्रयत्न करया. तर मोगाच्या भावना भयणीनो, सोम्याचे उतार आमी मोतींत चिकोन दवरया. हांव सत मानलो आनी हांव उलयलो, आमी सत मानल्या आनी आमी उलयता. हे उतार मोतीन धरया आनी मोटव्यान नियाळ करया. सोम्या तुजें उतार, हें उतार आमकां काळजांत जागोवंक आदार मागया. काव्या गीत सोम्या तुजें उतार. तुझे उतर जिवीत वाट मोजी उजवाडायता. थंय दिता बोळ दिता सदां वाडटा. जिवीत मोजे सुफोळ करता. उलय सोम्या उलय, साकोर तुझो सलय म्हाका सलय. जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुझो तुझे उतर जिवीत आत्मीकतान मोजी तांबाशीक. कुर्पे जरी तुझे थंय पावस, आदर म्हाका सांबाळ. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुझो सलय म्हाका सलय. जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकोर तुझो भावना भयणीनो, सोमी आमचे मुखार आसा. आमचे लागीं उलोवंक मात्र न्हय, आमचें कश्ट तो आयकूंक हांगासर आसा. आपली बेसावां आपणाचो सांगात, आपणाची सकत आमचे थंय वाळोवंक तो तयार आसा. जिवितांत आसलें हर एक इरादें तें सावां ताच्या पांयां तळा दवरया. आमचे कुटुंब, आमची मनशां, इश्ट मंत्रां, वाड्याघरां, शेजारी, समाजांतलो हर एक लोक, राष्ट्राचो हर एक मुखेली सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. वो वेळ कुरपेचो वेळ, वो वेळ सक्तीचो वेळ, आमच्या जिवितांतले हर एक कश्ट सोम्याक समर्पण दिवया. जिवितांत मेटा मेटा काडटा आसतना कश्ट आसात, संकश्ट आसात,
सर संगत्यो फूट करूंक सोम्याचो आदार माग्या. सोमी आमचे मदेगात आसा. आमचे मागणे तो आयकता. जिवितांत असलें पिडा शिडा ताका समर्पण दिवया. ताची खुशी वय जाल्यार ते गुण जावंक आदार मागया. विविध रितींनी मागणे आमचे थंय आसात. आमच्या भुरग्यांक थंय बरें शिकप लाभच्याक, बुद्धवंतकाय जाणवाय लाभच्याक, बरी भलायकी लाभच्याक ताचो आदार मागया. आमचो वावर, आमची मनशां, आमचे हर एक विश्वे, हर एक संगत्यो ताका समर्पण दिवया. सोम्यान केल्ली अजापां, विविध भगवंत मनशां मार्फत जाल्ली अजापां आज आमच्या जिवितांत जावंक आदार मागया. या जुवां पावलो पुणशेतात जमल्या हर एकल्यांच्या इराद्या खातीर मागया. सोमी कोणाकच निराकार करिना. सोमी कोणाकच सांडून घालिना. आज मुगाळा बाबा, मुगाळा दुवे, भयणी सोमेच तांकां सोमी आपणूक आशेता. सोमेच तांची काळजांत आसले बार्दो हळू करूंक आशेता. आज आमचे कश्ट, आमचे जिवीत, आमचे हर एक मेटा ताका समर्पण दिवया. ताचे वरवीं आमचे जिवीत नंदन जावंक, काळोखांत हांव उजवाडा सरशी परतूंक आनी तो उजवाड पेल्या थंय आमी परगट करूंक आदार मागया. सोम्या, हांव किरकोळ, निर्भागी, तुजे थंय हांव पात येता. म्हज्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येत आसतना भावार्थ दंडळना करें, पूण हांव तुजे सरशी आसा. तुजो बाळ हांव. तुजे थंय रावूंक, तुजी ससाय मागूंक म्हाका बोळ दी. म्हज्या अस्कतकायेन म्हाका बळवंत कर. म्हज्या जिवितांत हर एक मेटा मेटा काडूंक म्हाका शिकय. म्हजो हात धरून चलय. जिवितांतले कश्ट संकश्ट फूट करूंक कश्ट मारतात. आर्थीक अडचणी, वावर नासतना कश्ट, कुटाम चलोवंक, कुटुंबांत आसलेल्या व्यक्तींक चलोवंक आमकां कश्ट मारतात. ह्या वेळार भावार्थ तीर करूंक आमकां आदार दी. सोसून व्हरूंक आदार दी. जिवीत परचळीत जावंक, समेस्त बरी बरें जिवीत जियोंक म्हाका तूं आदार दी. म्हजें जिवीत तुजें देणें. म्हजी सकत तुजी सकत. म्हजी थंय आसची कृपा तुजी कृपा. आज पवित्रपणान ते वळखून घेवंक, पवित्रपणान तुका समर्पण दिवंक म्हाका आदार दी. आमचें जिवीत समर्पण सगळोच जेजू तुका समर्पिता म्हणलें गीत गावी. Soglos Jesu समर्पिता कुशेक सराव ओमसिता
सदा स्मोकत ताचे पातयेव ताचे सय हांव जियेता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सर्वोंदारा हांव समर्पिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सर्वोंदारा हांव समर्पिता. मोगचनो सोम्याचो आदार सोम्याचो सांगात सदांच आमच्या संगात आसा. धाकटुलो दिवो आमच्या काळजांत पेटोवन दवरया. सोम्याचो उजवाड आमकां केदींच निराशी करेना. हर एका मेटा मेटा वेळार सोमी म्हजे संगात आसा म्हजे थंय जियेता म्हजे म्हाका हात धरून चलयता म्हणलें पातयेव्या. ह्या पातयेणेन निमाणें साक्रामेंताचें गीत गावया. हे द्यावो साक्रामेंताक सुष्टाहमान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रिती आदार्या सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यात बावार्ताचे भोळ दिव्या. सशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका साळ्या बसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सर्वणेचो फळ सदां काळ आमचे थंय आमी बगेत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. समसमल्या वामितरा देवाच्या मुंडो वाईन रूपांतर करून कोडेन क्रिस्ताच्या भक्तीन बुरबेन हायल्या वामित जेवणाक सोम्याच्या
सोम्याचे जो थंय एक बोट्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे चेवा हरगा बलिदान सर्गींचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता कारण जीवन पोन बरबशा किरण मोगाच्यानो हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या दोग जाण ह्या जाग आसात आयचे प्रधान ह्या जाग आसात मनादीक बाफ विजय मोंतेरो बचवे फिरगजी सहायक जावन आयिल्ले आज पुणशेतांत तांणी येदोळसू अपुरबायन आराधन चलोवन व्हेलां आनी आतां मिसाचें बलिदान भेटयतात तांकां तुमच्या समेस्तचे तर्फेन म्हजे तर्फेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता आसतना तांचे हांगासर बचपे फिरगजींत आनी तशेंच मुखल्या दिसांनी हांगासर तवळतोळ येवन आराधना मिसाक आमकां कुंभ करतले तांची सगळी तांचो गोवळ एक वावर हांगासर बऱ्या रितीन जावच्याक तुमी मागात आनी तसो देव तांकां आपयलेलो सरबेसांवांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आनी तशेंच तांचे सांगत आसा मनादीक बाप तिमोथी पिंटो तांची तुमकां वळख आसा जायते बरी हांगासर ते आयल्यात ओरिसां थंयसर तांचें तें काम करून आसा मिसांव काम करून आसात तांकां तुमचे समेस्त तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार हांव मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो जिवीत सोम्यान दिल्लें वर्तें देणें त्या देण्यान आमी सदांच जियोंक प्रयत्न करूंक आसा आज केवल जिवितांत मात्र न्ही ताचें उतर आमच्या काळजांत दवरून ताच्या सततच्या आत्म्याक आमच्या काळजांत घेवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा तर काल त्या काळजान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्याच्या सताच्या आत्म्याक आमचे थंय येवंक आमी कृपा बेसांवां आमी मागया म्हज्या भाव भयणी पवित्रीत फोव ते बरें वांट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया सकल सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगण्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून म्हगे मस्तान सांकवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो आमेन सोम्याका सोम्याका क्रिस्ताका क्रिस्ताका सोम्याका सोम्याका प्रार्थोया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो वजवड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन चलोंक भगवंत जुवां पावल दुसऱ्याक पवे सभेक तुवें दिलोय ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक
आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपण जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता एक राती दर्शना मुखान सोम्यान पावलाक म्हळें, भियेनाका, उलय, ओगो रावनाका. हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना. कित्याक म्हजें म्हणलें सबाज जण ह्या संवसारांत शहरांत आसात. अशें पावलू कोरिंतान 1.5 वर्सभर रावलो आनी देवाचे उतार तांकां परगट करतलो. पूण गालियो आखाय्यांत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले आनी ताका धर्न नितिसलाक वोवन गेले. ते म्हणाले, हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गालियो जुदेवांक सांगी लागलो, जुदेवानो, खंयच्याय अक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो. पूण हे शब्दाक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमते तुमीच तें इत्याद करन घेया. तसल्या संगतींनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना. अशें ताणें तांकां नितिसलांतलें भायर केलें. तोवळ तांणी सक्तांनी मेळोन सोस्तेनसाक सिनोगोगाच्या अधिकारांक धरलो आनी नितिसला मुखारच ताका पोपायलो. तरी पूण गालियोन ह्या खंयच्याकी लक्ष दिली ना. पावल आनीक सभा दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावांक आदेस म्हणून प्रिसिल्ला आनी अक्विला सांगता तारुदर सिरियाक गेलो. केंक्रे पावतच ताणें आपल्या माथ्याचे केस तासयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. देवाचें उतार. हम सो दे अके प्रीतु में सुराजा. हम सो दे अके प्रीतु में सुराजा. हम सो दे अके प्रीतु में सुराजा. समेस बजानो तालियों बेटा, भोपात मारो देवा सैता गीत गाया. आतुन्य देवाची बिरा तुमका संसार. कित्याक आख्या बी तुमी सो
परमेश्वराचा. उद्गारा उभी राहूया. Alleluia, 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 alleluia. ख्रिस्त कस्त मरण सोसून मेल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले महिमेन भितर सरोंक हें सगळें क्रिस्तांव घडोवन येवंक आसले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जोआ प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेसू आपल्या शिसांक सांग लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संसर्तवळ कुशल भरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ते भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोशान आपणे सोंसल्ल्या कश्टांचो तिका उडास उरना. तुमचे विशांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतलीं. तो संतोश कोणाचोच तुमचे लागचो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, जिवितांत बरवसो उदेचे तर कोणेपणी बरवसो आमकां दिवचे. तो बरवसो बेश्टें वा खंयसरी पळोवन थंयसरी येना. आमी पातयेवंक आसा आनी आमकां खात्री करूंक आसा हे संगत वापरल्यार हें अशें जाल्लें खंडीत जावन अशें जाता म्हणून. एक फावटी एक टिचर आसलें. टिचर भुरग्यांक इस्कॉलान शिकयतले, उपरांत सांजेचो इल्लोसो वेळ काडून हळ्ळें कसोन थंयसर आशिल्ल्या दुबळ्या भुरग्यांक ती शिकयतली. थोडीं भुरगीं येतलीं, थोडीं भुरगीं सारकें येनातलीं, तरी ती आपणाचे प्रयत्न ती सोडूंक ना. तिचें तें शिकप दिवचें तें कार्य पळोवन त्या कंस लोक हांसतलो. फुंक्याक ती दिता, कितेंच लाभ नासतना ती थंयसर भुरग्यांक शिकप शिकयता म्हणून. पूण त्या टिचरीन तें गण्य करिनासतना आपणाची मोटवी वेळ सेवा त्या हळ्ळेच्या भुरग्यांक ती दिता. अशें थोडो तेंप वेता. थोड्या तेंपा उपरांत त्या शिकप जोडल्या त्या भुरग्यां पैकी एकलो धाकटेर जाता. धाकटेर जावन त्या हळ्ळेक थंयसर येता आनी ल्हानशें क्लिनीक घालता. आनी तें क्लिनीक उक्तावण करता आसतना तो थंयसर त्या टिचरीन केल्ली मोटवी सेवा थंयसर उडास काडटा. आज आमच्या जिवितांत तशेंच कोणेपणी इल्लोसो उजवाड आमच्या जिवितांत फांकूंक आसा. कोणेपणी इल्लोसो त्याग आमच्या जिवितांत करूंक आसा. कोणेपणी इल्लोसो भावार्थ आमचे थंय ओंपूंक आसा. ते ताळा मात्र आमचे जिवितांत कितेंपणी थंयसर फळ आमी सोडूंक शकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळोवंक गेल्यार
पावलो थंयसर कोरिंतकारां वेता आनी कोरिंतांत थंयसर सतसो आत्मो घेवन तो क्रिस्ताक प्रकट करता. थंयसर आसलेल्या हेर व्यक्ती थंय जोगतो भावार्थनांतले वरवीं ते प्रकट करूंक नरगतात, भियेतात, फाटीं सरतात. पूण थंयसर रावल्ल्या पावलो त्या आसलेल्या सर्व मांडयाऱ्यांक थंयसर आसलेल्या भावार्थ्यांक धैर्य दिता, बळ दिता आनी सत केदाळा तुमचे थंय आसा तुमी उलोवंक शकतला म्हणलें धैर्य थंयसर दिता. थोडो तेंप थंयसर रावता, थोडो तेंप थंयसर भावार्थ घट करता आनी सोम्या थंय तांकां जियोंक धैर्य दिवन तो फुडें सरता. सद्या जिवितांत तशेंच आमच्या मलगड्यांनी आमच्या व्यक्तींनी आमकां भावार्थ ओंपला. आमच्या जिवितांत जे कितें आमी फुडें सरूंक आसा, जोगती मेटां काडन फुडें सरूंक आसा ती वाट तांणी दाखोवन दिल्या. आज तांणी दिल्लो भावार्थ आमी घट करूंक आसा आनी आमच्या मुखल्या परसांक आमी प्रगट करूंक आसा. जे कितें सताचें आसा, नितीचें आसा आनी समाजांत कितें आमी फुडें करूंक आसा, सर संगत्यो धैर्यान फुडें करूंक आमकां आपणें आसा. केदाळा आमी सत उलयता, निती खातीर झुजता, केदाळा सोमीस आमचे संगात रावता आनी तें प्रगट तो करता. आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार सोमी आमकां विविधतेचीं भोगणां दाखयता. थोडीं सुस्कान रडटात, थोडीं संतोश पावतात, थोडीं विविधची भोगणां आपल्या जिवितांत घेतात. सद्या मनशांक हें सहज. आमी रडोंक आसा, आमी संतोशान हांसोंक आसा, समाधान प्रगट करूंक आसा. केदाळा सोमी आमकां सांडून वेता म्हणटा आसतना आमी सुस्कान रडता. तेंच सोमी परतून येता आनी आमचे थंय रावता म्हणटा आसतना आमकां संतोश भोगता. केदाळा बापान दिल्लो आत्मो आमचे थंय जियेता, ते दाळा आमी संतोश पावता. सोम्या थंय आमी म्हाका नांव बगार पवित्र आत्मोत्सव त्रिदादीक देव आमचे थंय जियेता म्हणलें बरवोसो आमकां उदेता. आज पावार्थान कृपेन त्रिएक देवाचो मजत मागया. जिवितांत हर एक संगती प्रगट करचे तर सकत जाय, धैर्य जाय, मोठवो त्याग जाय. ह्या तीन संगतींनी आमी सोमेस्तां बळवंत रितीन म्हजो आनी म्हज्या पेल्याचो आमी मोग करूंक शकता. सोमयान सांगलें सताचीं उतरां आमच्या जिवितांत सदांच उडास दवरूंक आसा. सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, तुज्या सर्वेस्पराचो आनी तशेंच तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक आसा. कितल्या माफान भावार्थान पात येवन ते तूं जियेताय ते दाळा तुज्या जिवितांत देव राजवट चलयता. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली सत आसतना आमकां सोमेस्तांक धैर्यान उलोवंक, मोठव्यान त्याग करूंक आनी तशेंच आमचे ते असलो इल्लोसो मोग पेल्या थंय दिवंक आमी आदार मागया. आनी ह्या द्वारे आमचें जिवीत सोबीत, सुंदर आनी देवाचें सोबीत राजा जावंक जाय जाल्ली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. उधार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उधार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. जीवन मुझे सोमिया ओरते
म्हज्या बोबणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापा मानत असले जावं दे म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वस्व म्हणून घेऊ. सर पदवेदराने वर्त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुझे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मुखान जिवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्यामी करूं फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर कळ्याने सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. जो हांव पावल दुसरो तुज्या भक्तांच्या मनाक हे नव्यान संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभे तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां आदीर दिता. ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच बरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ते आपल्या आशेसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे करचे हे रग पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारवतले. हे म्हज्या आवडा आसा करात. बावडतो सोगोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समजता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी उतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुण रगस्य उतले आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे येजके वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणा सुबुर्व सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाच्या माय संगाती भाग्यवंत जुजे दिसपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना तरी घेवन सांगात म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निभा दयाकुन्याची विधान स्वस्त काय आमकां दे. सर्गींच्या बागान आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येण बरवशनात रेखतले आमकां तुज्या उदाका कोळतीन सरपातकांतले सुटेंस राकादांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता आमची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकपटान सांबाळ. तूं चेतने रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती शेळीचे जेवण आपल्या आमी सरसुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. इमोच्या काळजा जेजू चढबोंदारा. इमोच्या काळजांत ताणें पिडा थंयसर कर जेजू चढबोंदारा. इमोच्या काळजांत जेजू चढबोंदारा. इमोच्या काळजांत ताणें पिडा थंयसर कर जेजू चढबोंदारा. सोम्या मोच्या मोगात तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळो दिता. तुका घेवंक
शेता हांव तुका शिवकला लेता येतू काळजात म्हज्या ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत जेजू चढवून तारा ये मोच्या काळजांत ताणी विडात थंयसर जेजू चढवदारा तूं सगळोच म्हजो आनी हांव सगळोच तुजो तुका हांव उद्रेकता ये तूं म्हज्या देवा आनी तूं म्हज्या जिवा राव म्हजे सांगाता ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत जेजू चढवदारा ये म्हज्या काळजांत ताणी विडात थंयसर जेजू चढवदारा तुजो व्हडतो उपकार सोम्या हांव करता तुका विसरचो ना तुजे दयेक जाता आनी सदां ससनाक तुजो जाता ये म्हज्या काळजांत ये काळजांत जेजू चढवदारा ये म्हज्या काळजांत ताणी विडात थंयसर जेजू चढवदारा प्रार्थुया. सर पदवेदरा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या. बगेबन सुवाम पावल दुसऱ्याची देख घेवन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. ओ सोनेया क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पाव दुसऱ्या वंदितां सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या पोल्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिखर तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली चढवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सोगून जियेवची बिथा हिंडा तुझ्या दिले व्हड मेलपण घेवन सुवाव पाव दुसऱ्या वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिखर तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगवान जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले बरी आमी करूंक
आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सातांव दिल्लें बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दयाकन एक घडी बर बसया. भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्याच्या मजतीन मेळिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर एक घडी बरी आमी अर्गां दिवया. कांय थोड्यांनी तांचे अर्गां उलय येदोळस बरपेन दिल्ले आसात. धावेंत बरे मार्क्स मेळोन पास जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. एकल्याचे हात गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. एकल्याचे पॉयंट बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. सुनीता पेरेरची कोर्ट केस सतानितीन इत्यार्थ जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत कुटुंबाची अर्गां दितात. तशेंच आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण देवान भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्याच्या मजतीन केल्लें आसा. ह्या सर्व उगडास काण ताका आमी अर्गां दिवया. आयच्या दिसा हांगासर ह्या पुंतळार येवन ताका आराधन कर. जेजूक चड आनी चड एकवटून जियोंक ताच्या उतरान पशी जावंक ताणें आमकां फावो केला. ह्या वर्त्या देण्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. आमी आमचे खातीर आमच्या भावा भयणी खातीर मागिल्ले सर उपकार ताणें आमकां फावो केल्यात. सर पिडे शिडेंतले ताणें आमकां राखलां. आमचे कश्ट आमचे पिडा शिडा आमचे कंत दूख बेसाराय सगळें सोसूंक ताणें आमकां धैर्य दिला घटाय दिल्या. आमच्या सांगाता रावून दिसपडतें आमचें जिवीत ताणें सोलोवन व्हेलां सांबाळून व्हेलां. ह्या सर्वा पासत ताका आमी अर्गां दिवया. हर एक घडये हर एक दीस ताणें आमकां राखलां. जर तर आमी आज आसाव हें ताचेंच एक वर्तें देणें. बऱ्या भलायकेंत आमी आसाव. कुटुंबांत आमी आसाव. कुटुंबांत एकामेकाचो मोग आमी अणभव करता. आमच्या जिवितांत आमी वावर करूंक शकता. आमच्या हाता भायर भलायकी ताणें दिल्या. हें सगळें देवानच आमकां एक वर्तें कानीक जावन दिल्या. ह्या सर्वां पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. हर्षितांव तुका सुम्या जेजू. वाकणटांव तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्याचे देण्या पासत आनी तुज्या विनतेन आमकां लाभल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णयता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताचे गूण करचे सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या. हे भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगळुराक आयलोय. आज आमी तुजे भक्तीका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. गांस कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता जिविताचे कश्ट तांकां भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयकन बसया. आमची सतेज हवा आमच्यो गरजो आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो भाग्यवंत जुआं पाल दुसऱ्याच्या हाती आमी समर्पण दिवया. ताच्या मजतीन देव आमकां बेसावानी भरतलो. आमी मागिल्लें आमकां फावो करतलो म्हूण पातयेन बरवशान आमी मागया. स्टेफी फेर्नांडीसाची लिव्हर कॅन्सर गूण जावं म्हाका विनंती केल्या. तेका जाणांच्या घरांत कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या पासत ल्हानसे फेर्नांडीसाची कातीची धवी शिबा गूण जावं.
घर सगळं बऱ्या मोला विकून वचोंक तेका जाणा बरी सेरीक मेळोंक एकल्याचे कोर्ट केस सदांनी ती इत्यर्थ जावं एकल्या ल्हान बाळाच्या मेंदवांतले शिरेचे समस्ये सारके जावं गुण जावं ही असे पयन बऱ्या रितीन जावं एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोंक दोगा जाणांच्या पांयाच्या गांठीची दूख आनी उलोप गुण जावं एकल्या परगांवांत बरें काम मेळोंक एकल्याचे एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोंक एकल्याचे भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 2.5 वर्साच्या भुरग्यांक पांयाक बोळ मेळोंक सुडार उलोवंक फावो जावंक कुटुंबांत सेसमारा झगडे रावोंक इस्कॉलांत इस्कॉलाक वेच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोंक 4.5 वर्साच्या भुरग्यांक सुडार उलोवंक फावो जावंक 8 जाणां बरी भलायकी मेळोंक दोगां जाणां इंजिनियरींग तांतूं बरें रिजल्ट तांकां मेळोंक एकल्याच्या जाग्याची समस्या परिहार जावंक दोगां जाणां दुबय पाटी वचोंक आनी स्वंत घरांत रावोंक फावो जावंक तेगा जाणांचे आर्थीक अडचणी उणी जावं दोगां जाणांच्या घोवान परिवर्तन जावन तांची वायट सवय सांडून बरी जिणी जियोंक 5 जाणांक बरें काम मेळोंक दोगां जाणांक बरें फलितांश मेळोंक पद्मा कॅन्सर पिडेंतलें गुण जावं NMMS परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोंक एका कुटुंबांत बापाय पुता मदले समस्ये ते निवारूंक समाधान रास करूंक सोगा जाणांनी सोरोप येवचें सोडूंक एकल्या पुताचो फुडार बरो जावंक आवय बापायन मागो विनंती केल्या दोगां जाणांचे घरचें काम बऱ्या रितीन जावंक प्रेशमाचे फिट्स पिडाक गुण जावंक पासपोर्ट प्रॉब्लेम क्लियर जावंक एस्टराक भक्तीपण येवंक एकल्याचे रीण फारीक जावंक एकल्या स्वंत घर मेळोंक हे आमचे भाव भयणीच्यो गरजो आनी आमचे गरजो आमच्या भाग्यवंत जो आम्हाला दुसऱ्याच्या पांयां आमी भेटोवन दिवया 6 जाणां लागीं तुमचे लागीं मागोवंक विचारला आनी 6 जाणां तुमी बसयला आमी तुमचे खातीर मागता म्हणून हर एकल्या सुडासन तांचे खातीर आमी मागया 6 जाणांक सैरीकची गरज आसा म्हणून सांगलेलें आसा सुनील म्हणच्या एका व्यक्तीक बरी सैरीक मेळ्ळो जॅनेटाक ताच्या फाटल्या दिसांनी कॅन्सर पिडा ती गुण केल्या आनी की बरी भलायकी संपूर्ण बरी भलायकी ताका मेळचे पासून कुटुंबांतले समस्या इत्यार्थ जावं 6 जाणांनी आमच्या जिवितांत एक न्ही एका रितीन आमकां कुमक केल्ली आसा हर एकले सोडास कारण तांचे पासून आमी मागया जांक पुरो आमच्या ल्हानपणांतावन आमकां शिक्षण दिल्ल्या शिक्षकीचो याजकांचो धार्मीक भाव भयणीचो आमकां दोतोन दिल्ल्या शिक्षकीचो आमच्या जिविताच्या विविध हंतार आमकां तरबेत केल्ल्यांचो आमच्या कुटुंबांनी विविध रितीन कुमो केल्ल्या आमच्या सेस समाऱ्यांचो क्रिस्तांव अक्रिस्तांव भाव भयणीचो हर एकल्याचो आमकां आमचे पयन करता आसतना आमकां वाहनाचेर शाबेतायेन व्हरून पावयल्या हर एकल्याचो एकने रितीन आमी सेवा अनुभव केल्ली एकामेकाचो सांगत अनुभव केल्लो हर एकल्याचो उगडास काडया तांचे पासत एक घडी भर आमी मागया उबे रावया तूं आमकां पाव येवकारेसूस आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर सदां भक्ता संगी सर्गीच्या रासान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जाव आमेन आमच्या सर्गसा खातीर परत एक आमच्या बापा एक नमान मोरये एक मायमा बापा भेटोवन आमी मागया आनी तशेंच हांगासर नाना रितीन कुमोक करच्या सेवा दिवच्या आर्थीक रितीन कुमोक करच्या आनी हांगासर येवंक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक नाना रितीन कुमोक करच्या जेवण स्पॉन्सर करच्या विविध रितीन दान दिवच्या ह्या पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिवच्या हर एकल्याच्या गरजा खातीर आयच्या दिसा मिसां दिल्ल्यांच्या फेस्त मीस दिल्ल्यांच्या आयच्या दिसा जेवण दिल्ल्यांच्या हर एकल्याच्या गरजा खातीर आमी मागया
आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षयता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्लें सुमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय, आमा पापयां खातीर विनंतीकार, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सौम्याचे नावी आमचो आदार, स्वर्ग आनी संवसार, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडल्या तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगेवंस जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवंचिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्यान आनी वरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भगवंतू सुवांव पावलो दुसऱ्याच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगवंत सुवांव पावलो दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतले आमी सुटों. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां घटाय मेळो म्हणून हालतरीचो मान ताका फोव जाला म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची चिनी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत ससनेक संतोष भोगोवंक तुमी फोवो मू. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयच्या दिसा हांगासर नव्यान गजार जाल्ल्या तुमचो समेस्त असो उपकार आमी बावडटा. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हांगासर पयले फावटी मिसाचें बलिदान भेटयल्ले मनादीक बाप विजय मंतेरो भोव अपुर्ब्या रितीन तांणी आराधन चलोवन व्हेलां, आमच्या खातीर मागलां आनी मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांचो तुमच्या समेस्त तर्फेन वेगार बापाचे तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागता. तशेंच सा भेटोवणी केल्ल्या मनादीक बाप तिमोथी पिंटो तांकांय तुमच्या समेस्त तर्फेन वेगार बापाचे तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसाक सर बरें मागता. आयच्या दिसा फेस्त मेस दिल्ल्यांचो आनी तशेंच ह्या पुणशेताक विशेश आदार दिल्ल्यांची नांवां वाचूं सांगता आसतना आमच्या प्रधान ह्या जागातान तुमी मानाची वाद स्विकार करची. आयच्या दिसा हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ले आसा, स्पॉन्सर दिल्ले आसात. जॉन्स्टन सिक्वेरा सांत आंतन वाडो, फेस्त मेस दिल्ली जॉन्स्टन सिक्वेरा सांत आंतन वाडो,
John Irene Sequeira Santander Annie Stewart Menejas Capu, Aaron Norana Balojis Vado, Michael Pinto Ferrar, Gracie Cardoza Salores Poilovado, Dial Santomar Hospet, Jerome Sunita de Souza Fatima Poilovado, Cleta Brank Bondel. तशेंच ह्या पुणशेताक विशेष दान दिल्ली. नांव नाका म्हणून सा पेद्रो वाड्यांतल्या एका कुटुंबान एका मनेस्तान 5,000 दान दिल्ले आसात. आनी तशेंच जेवणा खातीर क्लेटा ब्रँक बोंदेल तांणी 1,000 दान दिल्यात. ह्या सरदांनी सोफेस मेस दिल्ल्यांचो जेवण दिवंक आदार दिल्ले सोर एकल्याच उपकार बावडटा. मनाची वाद वितरण केल्या. मनात एक बाप विशय मंदेर तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी संयुक्तच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक आमी वयर रावया. मनात एक बाप तिमोथी तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या विनंती करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर पुदवेदार मोगाळा बापा, आमच्या जिणेक गरज आशिल्ल्यो सकड वस्तू तूं तुज्याच बळान तुज्याच जन्मयेन तूं आमकां वदकसून दिताय. ते देखून पयल्यान पयलें बापा आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या नव्यानाच्या दिसा जॉन पॉल दुसऱ्याच्या पुणशेताच्या ह्या वेळार तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो मोगाचो आशिर्वाद तूं घाल. हे जेवण सेवन आमची कुडी कशें बळीश जातात तशेंच आमचो मोग तुजे थंय आनी एकामेका थंय वाडोवन दी आनी चडोवन दी. हे ल्हान मागणें करता तुज्या मोगाळ भुरग्यांचे तूं आयकोन घे. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सांगतो आधुनिक काळांतलो तरणाट्याक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदलासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्याक तो आपुरबायेचो कुटुंबाक तो बदलासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. Beso Krista dai vugdom kulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Tumbake won morieso Streets going povits beso Krista dai vugdom kulo dillo Eucharistan so mokshi kailo Tumbake won morieso Bon zuwa adutsro Santum adonik kalanlo Ternatia to apur payeso Kutmak to badrasro Sarvang sarman vallo Ternatia to apur payeso Kutmak to badrasro Sarvang sarman vallo Mogal pata sobe Aungkara Maria Shirwadi Wangka Bagi wan suam pau dusria Ama pasat Bagi ko sa chekarwe
द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.